आमचे मदीं आसात तृणमूल काँग्रेसीचे मडगांवचे उमेदवार महेश आमोणकार. महेश आमोणकार हे मडगांवचे एक नगरसेवक, समाजसेवक. ते ह्या इलेक्शनाक कित्याक उबे रावल्यात आनी तांकां मडगांव खातीर कितें करपाचें आसा हें आमी तांचे कडेन जाणून घेवया. महेश, सद्याक दिगंबर कामत हो एक्स चीफ मिनिस्टर, बाबू आजगांवकार हो एक्स सद्याचो डेप्युटी चीफ मिनिस्टर, हे दोग जाण मडगांवाक उबे रावल्यात आनी तातूंत तूं पयल्याचदा इलेक्शनाक उबे रावता. ह्या दोग जाणांक तूं कसो हँडल करता दिसता तुका? पयलीं फुडें उबो रावलो एसेंब्ली इलेक्शन म्हणटा तें न्ही. हांवें सेकंड टायम, फर्स्ट टायम म्हाका मनोहरबाईन टिकेट दिली बीजेपीची. हांव पयलीं बीजेपीचो कार्यकर्तो आनी ते कुडचडेन. तेन्ना तितली म्हाका तितलें हें नाशिल्लें, पूण जेन्ना नगरसेवक जालो हांव हातूंत भरपूर म्हणजे अशी म्हायती आनी अशी ह्या नदरेन म्हणजे आयलें की मडगांव कितें डेव्हलपमेंट जावना आनी मडगांव डेव्हलपमेंट जावना त्या खातीर खुबश्या लोकांनी म्हाका फोर्स केलो बसपाक. तरेतरेचे इश्यू आशिल्ले, गार्बेज इश्यू पळयले आमी आनी जे कितें मुन्सिपाल्टीन चलना ताजेर खुबशें भायर सरलां, हे लोकांच्या नदरेक आयल्या. जो आमचो CM आशिल्लो, एक्स CM म्हणटा पळय, तो सद्या इतलो भिल्लो आसा कित्याक डेव्हलपमेंट जावना न्हू. आतां पळय कॉर्नरार काम चालू, रस्तो हॉट मिक्सिंग आतां घालता, चालू आसा. कोण दिगंबर कामत? हय, तोच न्ही, MLA तोच न्ही. बाबू खंय पडला तर ते बाबू पेडणे आशिल्लो. म्हणटकूच थंय जे आतां घालता हो टेंडर आशिल्लो पयलीं, ताका लोकांनी विचारलें दिसता. म्हण आतां घालप, हॉट मिक्सिंग करप आनी लोकांच्या हातून दोळ्यांक उदक लावप, ही कामां ताणें करपाची. ताका डेव्हलपमेंट पयलीं करपाक जाय आशिल्लो, म्हणून तो टोटल फेल जाल्लो आसा आनी ते बिडोवपाचें काम तसलें आमच्यान जायना. हांव म्हणटा म्हज्या खातीर तरी मडगांवचें बेगीन कितें काम फास्ट जाता. आनी कॉन्सिलराक इलेक्शनाक तो सेम करतालो. जेन्ना मनोजाक म्हाज्या अगेन्स्ट आशिल्लो तेन्ना हांव कितें मुद्दम काम करपाक धांवतालो, कित्याक म्हजे कडेन पावर नाशिल्लो. तो आशिल्लो MLA न्ही, तो बेगीन काम करप फास्ट. म्हणजे लोक हॅप्पी जाताले. लोक सांगप म्हाका महेश अमकें काम आसा, हांव 2 मिनट रावतलें जातलें. हांव धांवतालो, तो काम करपाक. म्हणजे डेव्हलपमेंट तूं असो जो करता, इतलो जर तो एक्स CM आशिल्लो आनी तितलो हें आशिल्लो, ताका एक्सपिरियन्स आशिल्लें, जाल्यार ताणें तें डेव्हलपमेंट करपाक जाय आशिल्लो. भिकाऱ्यांचो इश्यू तुमी पळयला कशें गार्डनाका दिता, ते लायनीन आसा, म्हणजे क्लिप आसा जाल्यार तुका दिता. बाकीचे बस स्टँडार पळय कशें स्क्रॅप पडिल्ले आसा तो बस स्टॉप आमचो मडगांवचो, खुबशे इश्यूज आसा मडगांवचे, ते ताणें करपाक जाय आनी करपाक जाय आशिल्लें ताणें. थंय तो फेल जालो. म्हणून मडगांवकारांनी ह्या फुडें विचार केला महेश आमोणकाराक संदी दिवपाची, म्हणून हांव सारको फुडें सरला. दुसरो तुवें विचारलें म्हाका आतां बाबू आजगांवकार, एक्स CM, एक्स डेप्युटी CM, हो खंय आशिल्लो? पेडणे आशिल्लो. कळ्ळें? फर्स्ट म्हजो क्वेश्चन आसा, पेडणेच्यान हांगा कितें आयलो? जर तें बरें काम केल्लें, कितें केल्लें, पेडणेकारान ताका हांगा कितें धाडलो? तो मडगांवकारान विचार करपाक जाय. जावं तो मडगांवचो म्हणटा बरोबर आसा, बरें ताणें जॉब दिलें. तो जर एक्स डेप्युटी CM आशिल्लो, ताणें जॉब आशिल्लो मडगांवकारांक दिवपाक आशिल्लें. ताणें जॉब कितलेशें दिलें मडगांवकारांक आनी आतां जॉब दितलो येता म्हणून ते विचार करपाची. तो थंय फेल्युअर जाला म्हणटा हांगा धाडला. ऑब्वियसली न्ही, पार्टेक कितें आनीक नाशिल्लें? मरुपेश बातमी आशिल्लो, शर्मद आशिल्लो, नवीन रायकार आशिल्लो, सुबोध आशिल्लो, आमचे समाजाचो आशिल्ले तूं म्हणटा, सारस्वत समाजाचे बरे बरे आशिल्ले, देश आशिल्लो, देश बॅक केल्लो, तांणी ते आशिल्ले. मडगांवकार आशिल्ले न्ही, तो मडगांवकारूच ना म्हणटा बाबा तुका, पूण तो थंयच्यान हांगा हाडप म्हणटकूच कितें तरी हातून चलना न्ही. पूण हांव टॅकल करपाक शकता तांकां दोग जाणां आनी लोक म्हाज्या फुड्यान रावतले. तुका कोणाचो आसा सपोर्ट? म्हाका पयलो म्हटल्यार दामबाबाचो आसा आशिर्वाद. जसो दिगंबर कामत सदां म्हणटाले आपणाक दामबाब आसा, दामबाब सगळ्यांचो, तसो म्हाका आसा. म्हाका मडगांवच्या लोकांचो आसा आनी हांवें जे पक्षाचो पळय आतां पळय टिकेट घेतले न्ही, म्हाका त्या पक्षाचो पाठिंबो आसा. त्या पाठिंबाचे दामबाबाच्या कृपेन आनी जो यूथ जो आसा मडगांवचो तो कितलो तांणी पळयला महेश आमोणकर कशें काम करता म्युन्सिपाल्टी. हांवें थोडे पार्किंग इश्यू जे म्युन्सिपाल्टी कडेन जाताले, रेंट बायक दवरताले, तो इश्यू काडिल्लो, तो कोण करना आशिल्लो. आतां पयर म्हाका अशें एक वायट अशें दिसता, हो जो आमचो मडगांवचो आमदार जर व्हडलें उलयता जाल्यार सडेकार लायनीन गटर पडिल्ले, विनोद शिरोडकारान कितलो बोवाळ मारलो मुसोणे कर 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 म्हणून. आनी कितें आसा त्या वाड्यातलो दुसरो कॉन्सिलर म्हणटा आमी कांय करपाक शकना. आनी हांव चेअरपर्सन न्ही, हांवें जाल्यार नदरेक हाडले चेअरपर्सनचे, पूण करूंक ना. पूण वालोर त्या दुकानवाल्याक लज केली ताका आमदाराक, तांच्यांनी पयशे काडून ते गटर बांदला पळय,
म्हणजे डेव्हलपमेंट खंय पावला तुजो. इतली परिस्थिती आयल्या मडगांवकारांचेर दुकानवाल्यांचेर तांच्यांनी करची पडटा ती. मार्केटान येदो इश्यू आसा. मार्केट न्यू मार्केट तुज्यान हें करपाक जायना, हातून सांबाळपाक जायना. विनोद शिवडकार परतो परतो मोर्चे हाडटा. आख्खे फुटपाथीचेर भरिल्ले आसता. हे कोणा खातीर? मार्केटवाल्यांनी धंदो करप काय हांच्यान धंदो करप? हांव तांचेर कांय हें करना. कोण गरीब लोक बसता धंदो करता ते चडशे ते आवटसायडर आसता बरोबर आसता. पण हांव म्हणटा तांकां रिहॅबिलिटेशन करप खंय दुसरे कडेन खंय तरी घालप, तांकां बाजारकाराक त्रास जायनासतना तशें करपा जाय. हें कांयच करना. बसता उठटा 5 वर्सां 27 वर्सां जालीं म्हणटा आनी 5 वर्सां दी म्हणटा. फुडें आपल्या चल्याची तयारी करता. हेंच चल्लां मडगांव. पूण मडगांवकारांनी विचार करपाची गरज आसा. मडगांव कोणाक हाडपाचो कितें हाडपाचो मडगांवकार पिशें ना. इतलेंच हांव सांगपाक सोदतां. तुका कितलो विश्वास आसा तूं जिखून येतलो कितें जाता? पळय, नगरपालिकेच्या निवडणुका टायमार महेश आमोणकाराक 4थ्या नंबराचेर काडिल्लो. पूण म्हाजे कडेन युवा शक्ती जी केअरलेस जाता कोणा कडल्यान. सगळें मरे कितें आसता तुज्यान जी पळय यूथ आसता न्ही तांकां बेश्टें डोनेशन दी, हें दी तें दी करून यूज केलें म्हूण जायना. तूं पयलीं भितर चल असो तांच्या आनी तांकां कळटलें. आनी हांव 100% दाम बाबाच्या आशिर्वादान, लोकांच्या आशिर्वादान मडगांव हांव निवडून येतलो. बेश्टे कोण येवन बसले, फायट म्हाज्यान दिगंबराची आसा. बेश्टे कोण बसले म्हणून लोक पिशेना मडगांव एक्सेप्ट करपाक. इतलेंच हांव सांगपाक सोदतां. तूं जिखून आयल्यार करतलो कितें करपाचे तुजे प्लॅन्स आसा? म्हाका खुबशें एक सांगपाचें म्हटल्यार डेव्हलपमेंट मडगांव. पयलीं म्हटल्यार हांव बेगर्स फ्री करपाक सोदता. बेगर्स फ्री जे पळय पार्किंगेक सगळे कडेन वता ते फुटपाथ हें तें तुवें गाडी स्टॉप केली सिग्नल टक 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 ग्लासार. म्हणजे एक हें जावन पळय सद्या कोविडाचो टायम तांच्या तोंडाकूय मास्क आसना कांय आसना समजलें न्ही. आनी दुसरें मार्केटाचे प्रश्न आसा. पार्किंग जो इश्यू आसा आमचो पार्किंग पयर 2-3 टेंडर काडले आमचे. हाज्या पयलीं काडिल्लो. पयलीं तो आमच्या आर्थर बाबान थंय हें केल्लें कोन्शिलाचो बसयल्ली. थंय पार्किंगाचे पयर हें केल्ल्यार टेंडराक तुका कोण हें करपाक येना. म्हणटकूच ते सगळें करपाची गरज आसा मडगांव. जे आमची संस्कृती कार्निवाल शिगमो आनी कितें सगळें भायर गेल्लें आसा. फातोर्डा कांयच ना. फातोर्डा गेला थंय डेवलप जाला. पूण हांव तें म्हणपाक सोदतां की जशें तें सगळें मडगांव हाडपाची गरज आसा. कित्याक पणजे सिटीन जाता, म्हापश्यां सिटीन जाता शिगमो हें तें सगळें जाता. तें मडगांव हाडपाची गरज आसा. लोकांक एक बरें कल्चर आमचें जें आसा तें दाखोवपाक जाय. मडगांव सद्या कांयच ना. हांव जाल्यार सारकें म्हणटा. एक आनाफोन सोडल्यार कांयच ना मडगांव बरें जावपाचें म्हटल्यार. म्हणजे बरें कितें लोकांक विश्वासान घेवन कितें जाय तें डेव्हलपमेंट क्लीन फातोर्डा कशें क्लीन आसा तशें म्हाका करपाक जाय मडगांव. कितें क्लीन म्हळ्यार मडगांवाक खंयचे वस्ती खंयचे जागे क्लीन ना कितें जावपाक जाय? क्लीन ना म्हणजे काल हांव लता कडेन गेलो, मालभटान गेलो. लोक आमचे आसा बरे समाजाचे. म्हणजे ते भितर अशें क्लीन आसा खरें. म्हणजे स्टेशन रोडार गेलो वस्ती पळयत जाल्यार अशें तूं दिसता की तूं मुंबयत एक हें आसा झोपडपट्टी एरिया तशी ते सायडीन दिसता पळोवपाक. कोणाच्या कोणी भल्ल्या इलिगल कितें चलता. म्हणजे हें सगळें बरें डेव्हलप करून जशें फातोर्डा खरेंच डेव्हलप जाला. आयज मडगांव रेट येना इतले फातोर्डा फ्लॅटांक बिटांक येतात. अशें म्हाका डेव्हलप करपाची गरज आसा आनी तें हांव करतलो. दुसरें म्हटल्यार गार्बेजीचो प्रश्न आसा मडगांवचो सॉर्ट आवट जायना. गार्बेज खंयच्या खंय कशी पडिल्ली आसा ताका जबाबदार थोडे कितें आसता. थोडे हांवें कंप्लेन केल्ली फाटीं ताजेर कांयच एक्शन घेवना. ज्या फाटी कंप्लेन केल्ली तेन्ना हो मदीं पडटा. आमदार रिस्पॉन्सिबल ताका. खारेपानार एक बऱ्या जाग्यार पडिल्ली ते स्क्रॅपड्डेवाल्याक हांवें समजयलां. हांगा स्क्रॅपड्डर आशिल्लो पयलीं ते सॉमील आशिल्लें. तुवें आतां अड्डो केलो इलिगल ते स्क्रॅपार पळय हें गार्बेज वाडपाक लागली. तिका भायरूच ते हें दवरल्या. आमचे दिपाली सावळ म्हणून आसा ते एक्चुली पडना. तो व्हड एक्चुली केतनाची भयणीक पडटा सुशांता. जाल्यार सुशांताच्या हातून 2 सोंपे हाडून घाले. ते सोंपे हाडून तांकां दिसलें की त्या सोंप्याचेर कितें न्हिदतलें म्हणून जाल्यार ते सोंप्यांचेरूच गाडी हाडून घालपाक लागले. अशी अवस्था जाल्ली आसा. म्हणजे इलिगल अड्डे आनी हें मडगांव जावप म्हणजे ताजेर चिंता डेव्हलपमेंट कितें जातलें तें. युथाचे कितें प्रॉब्लेम आसा? युथाचे ड्रग्स असले हे आसा की ह्या वर्सान ह्या दिसाक वाडल्यात. सो कारणीभूत कोण आनी ते बंद करपा खातीर तूं कितें करप शक्य आसा? युथाचें वाडना म्हणजे कितें जाता. आमचो ग्रावंड आसा शिरवाडेर. थंय जेन्ना हांव कावन्सिलर जावच्या पयलीं थंय सुद्दां आनी खूब कडेन अशें एक म्हज्या वाड्यातलें सांगता तुका.
मडगांवचे आतां हांव खंय गेल्लो थंय तशेंच कळ्ळां म्हाका. म्हणजे हे यूथ जे आसा कितें जालां आतां ते कांय कळना म्हाका. ते सिगरेट कशी फॅशन जाल्या ती गांजाची फॅशन जाल्या आनी यूथ सगळे तातूंत मोडले गेल्या. म्हगे युथाक बी एक रिक्वेस्ट आसा, अशें करपा जायना. त्याच्या नादाक लागनाकात, तुम्ही बळी पडनाकात. कित्याक आमचे ते ग्रावंडार अशेंच जातालें. हांवें स्ट्रिक्टली वॉर्निंग दिली आनी आमच्या वॉट्सॅपाच्या ग्रुपान घातलें की म्हणजे वोटर्स जावं कितें जावं जे कोणी पळय त्या ग्रावंडार बसतले आमचे सारवार तांकां हांव डायरेक्ट पुलिसे मार्फत तांकां अरेस्ट करपा लायतलो म्हणून डायरेक्ट सांगिल्लें. आनी ते बरें मान्य केलें आनी थंय जाता तितले जे आसा तातूंत ते कमी जाल्ले आसा. नाजाल्यार म्हाका फोन येताले पयलीं, ते फोन सद्या तरी बंद जाल्ले आसा. आनी अशें मडगांव युथा खातीर जे बरें कार्य जावपा जाय त्या कार्यान हें जें कितें पळय नाका जाल्लें घडटा तें हांव बंद करतलो मडगांव. म्हणजे ताजेर तर आळ घालतलो. आमचे पुलीस डिपार्टमेंट ताका समर्थ आसा. सद्या तर तांचे म्हाका सहकार्य जाय. मागीर सुद्दां निवडून येतकूच ते बसून ताका सॉर्ट आवट करतलो. आनी दुसरे जो यूथ आसा आमचे भुरगे ते आमचे मडगांव एक फॅशन जालें कंट्रोल क्रिकेट म्हणून. जे कंट्रोल क्रिकेट करता टोर्नामेंट बीन न्ही तातूंत म्हाका एक बरोसो एक ग्रावंड म्हणजे ज्यातून कंट्रोल क्रिकेट टोर्नामेंट केले ते जळी मळी करता जाल्यार थंय ते बरो करप तांच्यांनी. नाल्यार प्रॅक्टीस करप कितें करप तांकां ते हांव करपाक करून दिवपाक सोदता आनी तांचे एज्युकेशनाचेर लक्ष घालपाक सोदता. हे आशिल्ले महेश आमोणकार. ते म्हणटात की दिगंबर कामत आनी बाबू आजगांवकर हे दोगूय जरी आसले जाल्यार लोकांच्या आनी भोव करून युवकांच्या पाठिंब्याचेर आपूण जिखून येवपाक शकता. त्या युवकां खातीरय फुडें तांचे प्लॅन्स आसात. मडगांव नितळ जावचें, मडगांव सुंदर जावचें अशें तांकां दिसता आनी त्या खातीर आपूण वावुरतलो अशें तांणी सांगता. देव बरें.